तुगे प्रपोजल आसा इलिगल रोड हिलकाटिंग लँड फिलिंग हेजो कितें तुमकां परमिशन बी कितें दिला थिंगा तेचो प्रोजेक्ट येता तो पळय म्हाका जाण जावपा जाय प्रोजेक्ट पंचायताक कांय येल ना मागीर रोड कितकोन जाले थिंगा तुगे प्रपोजल येयलो आमकां की ते लँड फिलिंग करता हिल कटींग करता सो बेज ऑन तुगे कंप्लेनीचेर पंचायतीन इन्स्पेक्शन केलें हय आनी इन्स्पेक्शना टायमार तुगे रिपोर्टाचेर म्हणलें की ते पळय उदक वयरच्यान येता तें तूं डायवर्ट कर म्हणून ताका त्या पार्टीक हय आनी जें पळय कितें आसा उदक येयलें फक्त तूं थंय सगळें रेडी करून दी आमकां अशें म्हणून जालें डिस्कशनाक आनी ती पार्टी एग्री जाली चोय ती पार्टी एग्री जाली तुजे मुखार जाले आनी मागीर त्या पार्टीन तशें करून डायरेक्शन दिलें हें तूं कर म्हणून इतलेंच हेजे भायर कांय केलें ना तेका हांवें ते उदकाक वचपाक पयलींचो ओड आसलो दोंगरा उदक येता तें दोंगरा उदक येता तो ओड आसलो तो ओड ते पुरोयलो आतां तें उदक 36 येनासलें उदक दोंगरा उदक येतालें तें 39तल्यान 38तल्यान चलयतालें म्हणून तो पुरोयलो आम तेदो सायड इन्फेक्शन करता तेदो ना तोच ओड पंचायतान तेका लेटर पयला बेज ऑन तुगे रिक्वेस्टाचेर पंचायतान तेका लेटर केलो आनी प्रोजेक्टा बिजेक्टा कांय दिल ना कांय परमिशन दिलें ना प्रोजेक्ट फकत लेटर केलो तुगे बद्दल रिक्वेस्ट आसलो तो रिक्वेस्ट त्या पार्टीक दिला आनी थिंगा पयलीं तो ओड आहा तो उसोप म्हणून सांगिल्लो हांवें तो उसती नासतना ते रोड केस जाले थिंगा रोड केस जाले आनी कितें येता तें कांय खबर ना आमी प्रोजेक्टा कित्याक आमी लायसन्स कांय दिना कांय दिना मरे मागीर आमकां गांवांत कसलो प्रोजेक्ट नाका रेजोल्युशन घे बरोबर कांय नाका आपल्या गांवांत दोगांक कातोय पुरोय कातोय तेचो कांय नाका ऑलरेडी दोगांक कातोय पुरोय कालो जाले काबार जाले. कातोन नाका. जमवार हुंय येतली घरां येतली घरा येतली साखळी रोवपाची कांयच नाका आमकां आपल्या गांवांत आनी हे पण कितें केलां तें हुंय कांय ना केलां तें आम झाड जावपा जाय पंचायत आसलो तरी हे सगळे घोटाळे आमी तुका सांगताय एजेंडातून एक्शन घेता जाल्यार कायदा हा घेतलो पंचायत आसलो तूं सांग हेजे तुकी खबर आहा not to share ये मुझे पंचायत बोलना you take a resolution राम तो बात है हांव सैनी गोमीस नावेली आनी आयज आमची ग्रामसभा आशिल्ली आनी मुगे थंयसर एक आयज प्रपोजल आशिल्लो इलिगल वर्क SP मोडी लँड फिलिंग हिल काटिंग रोड कंस्ट्रक्शन सर्वे नंबर 36-0, 37/2, 38/2, 39/2 आनी 40/2 आतां आमी ते कडेन आयज विचारलां सेक्रेटरी कडेन ग्रामसभा आमगेलो प्रपोजल हांवें मांडिल्लो आनी ताका हांवें प्रश्न केलो हाचे विशीं हे थिंगा रोड कितकोन जाले
ते कडेन आन्सर ना. तो म्हणटा आपणा कडेन कांय फायल येयलो ना म्हणटो आनी आपूण हें कांय परमिशन दिलें ना म्हणटो. जेन्ना तेणें सांगिल्लें ते प्रमाणे हांवें ताका सांगिल्लें तुवें कांय परमिशन दिलें ना जाल्यार ते रोड ते कितकोन जाले. तो म्हणटा आपूण कांय दिलें ना म्हूण, कांयच दिलें नाच म्हूण वयता तो. तेन्ना आमी एक रेजोल्युशन घेयलें, थिंगा तुमकां कांय परमिशन दिलो ना जाल्यार थिंगा लँड फिलींग कितकोन चलता, हिल कार्टिंगा कितकोन वयता, रोड कितकोन जाले. तेन्ना म्हणटा आपूण फायल येयली ना म्हूण. हांवें जेन्ना पंचा उबो केलें म्हगेलें पंचाको विचारलें, पंच म्हूण सांगिल्लें तूं सांग म्हाका थिंग फायल येयल्या पंचायतीकू हें कितकोन जालां. तेन्ना पंचान उबो रावन म्हाका पंचान जबाब दिलो आनी लोकांकूय तेणें सांगिल्लें फायल येयलो ना आनी आपूण तांकां सायन दिलें ना आनी आपूण तांकां कसलीं परमिशनां आपूण हें दिलें नाय, पंचायतीन दिलें नाय म्हूण. तेन्ना आमी लोकांनी आवाज उठयलो आनी तेजी एक रेजोल्युशन घेयलें. आमकां ते हितून सर्वे नंबर 36, 37, 38, 39 आनी 40 हिंगा कसलो मेगा प्रोजेक्ट येवपा जायना आनी कसलें कन्स्ट्रक्शन जावपा जायना. आमी ते सगल्यांनी नाकारलां आनी लोकांनी एकठांय जावन तें नाका म्हूण सांगिलां. कित्याक आमगेले गांवां वायट घडो आमकां नाका. दोगोर कातून शेत पुरोवन ते सोगलें आमकां गांवां नाका, झाडां कातून आनी लोकांगे लोकल लोकांगेलीं घरांनी उदो बिदो भोवन तेम घर मोडपाय आसता पावयलें आनी हितून जें कितें हें सोगलें घडा हाका पुराय पंचायत जबाबदार आसा. कित्याक थिंगा हांवें रोड जाता आसतना पंचायती खूद येवन सांगिल्लें, कंप्लेन लेटर दिली, तरी आसतना पंचायत म्हणटा तूं एक्शन घे. आमी जेन्ना एक्शन घे म्हूण तेन्ना फ्लायींग स्कॉटाक फोन केलो तेन्ना ते येयले आनी तेणें सायटीर चोयलें. बट तेदोना कोणागेलो फोन येयलो, ते सायटी वयले कुश मारले, ते परत गेले. तेच्या पयलीं आमी फ्लायींग स्कॉटाक आपयलें जेन्ना लँड फिलींग जाता आनी हिल कार्टिंगा वचोन सोदताले तेन्ना आमी फोन करून आपयलें. तेन्ना तेमी आमकां रिपोर्ट दिलो आहा तेंगेलें कांयच आपूण तांकां परमिशन दिलें ना म्हूण. हेजेर कोटा सडय कोटा हेजेर हें सोगलें जें थिंग कितें घोटा चलता आनी जालां तें टोटली इल्लिगल जालां. आनी जी कायद्याची जी डिपार्टमेंट आसा तें परमिशन घेयनासतना हेमी सगलो कायद्याचो दुरुपयोग केल्लो आसा. जरी तर ही काती आसोन हाचेर जरी परमिशन नासतना आनी तांकां परमिशन घेयनासतना हे सरळ हें कोताय रोड कोताय हिल कार्टिंग लँड फिलींग जर ते करून सोदताय जाल्यार परमिशन नासता. ही डिपार्टमेंट आसोन फायदो कितें आहा, ही पंचायत आसोन फायदो कितें आहा आमकां फकत बारीक समाजा लोकांकूय ते कायदे लागताय. हे व्हडल्या सोदरेर बसून आसलोले आमचे जबरदस्ती चलयताले, आमगे गांव पाड घातले. हे मनशांक कसले कायदे लागनाय आनी तांकां कसलीं परमिशन लागनाय. हेचेरय सरकारान लक्ष घालचें आनी ताबडतोब हाचेर एक्शन घेवचें म्हूण आमी मागता. तुमकां पंच मेंबरान सपोर्ट केल्लो? पंच मेंबरान आमी सपोर्ट केला आनी एवरी पंच मेंबर आमकां हें फोर्टनायट मिटींग आहा तेदोना पंच मेंबर म्हाका सांगता सनी तुगेलें अमकें येयलां आपूण कांय हें दिलो ना, सायन दिलो ना म्हूण. पंच मेंबर सदां आमी बरा आसा आनी ताणें म्हाका सपोर्ट केल्लो आसा. सो तुमकां एक डावट आसा हेज्या फाटल्यान बिल्डर लॉबी कितें आसा म्हणून? बिल्डर लॉबी आहा देखून हें सगळें चलता आनी हितून कोण सापड आतां म्हाका खबर हे भाशेन कळटे भाशेन हितून पंचायत तांकां सपोर्ट कोत दिसता हें चलत ते भाशेन. सो तुमी रेजोल्युशन केला म्हणला न्हू? रेजोल्युशन आमी घेयला आनी लोकांगेलो डिमांड आसा तें सगलें तें हें इल्लिगल केलां तें टोटली काण उडोवचें म्हूण. ओके, तूं कितें सांगो काय? हे भाशेन सगळीं हांव हाविता लोबो नावेलीं चॅनलाच्या आर्जींतल्यान हे भाशेन सगळीं इल्लिगल झाडां कातोली जाल्यार मुगेलो एकू क्वेश्चन सांगपाचो, ही जनवरां आहाय ती वयतो खूंय, तेमकां आमी घरांत घेवन रावची पडटली. मेन पॉयंट आनी आनी कांय ना. आनी सगळें इलिगलिटी चलता न्हू? सगळें इल्लिगलिटी, रस्त्यार नुस्तें सगळें इल्लिगलिटी. सो तुमकां कितें दिसता हेजे वयल्यान कितें करपाची गरज आसा? पंचायत तुमचें आयकना, सरपंच तुमचें आयकना, पंच मेंबर पूण आयकता तुमचें? पंच येता थिंगा नुस्तेकारां बी उठयताय म्हणल्यार ते उठनाय. ते म्हणटाय तुमच्या बापायचो रस्तो, आमचो बापायचो न्हू. सो आतां एक्शन घेवपा पडटा. कित्याक आतां डेंगू आनी फेंगो जालो आहाय, आमगे भुरगीं रावताय ना तो एक्सिडेंट जाता. सेकेंड म्हणल्यार आमगेले ते जंक्शनाचे हें ना, सिग्नल ना. कितले
एवरी विकांतल्यान एक एक्सिडेंट जाता, एक एक्सिडेंट माता ठोकताय वयताय. कोण जबाबदारी? हें गाडी दवरल्या, कोण मेल जाल्यार उबारपाचो. मेल जाल्यार उबारपाक गाडी दवरला हा, जीत करपाक गाडी दवरली ना तेणी. सो तेंचे मातशें एक्शन घेवचें, देव बरें करूं. थँक्यू.